नमस्कार, पळोवया अपडेट खबरो। कोसळिल्ले बिल्डिंगेचे कॉन्क्रीट काडपाचे काम निमणी कूड मेळा मेरेन चलतले। कुडी पावल्यो 25 वयर। बागोल्ल्यो बिल्डिंगो मोडपाचेर निर्णय आज। बिल्डर अजूनही फरारी। सरकाराचे मदत कार्याचे 12 बिरेस्तार 13 शुक्रार। हेल्पलायनीचेर फोन मारल्यार मेळना माहिती। काम करतल्यांचो रेकॉर्डय ना। प्रशासनाचेर स्वतः मुख्यमंत्रीच बेजार। गोंय विधानसभेचे भांगरा महोत्सवी वर्ष सोंपले। लोकसभेची सभापती मीरा कुमाराची परबी। आमदारांनी पॉझिटिव्ह जावचे। सभापती मुख्यमंत्र्याची सध्याच्या आमदारांचेर टिका। आयतारची नरेंद्र मोदीची महासभा भाजपाक लोकसभा वेंचणुकेची सेमीफायनल। लक्ष्मीकांत पार्सेकार म्हणटा लोकांचो प्रचंड प्रतिसाद। लोक तेंकतलो 1.5 लाखाक। फातर्प्या शांतादुर्गा कुंकळकांडीची जात्रा सोंपली। फातोडे वयले महारथाचे हजारांनी लोकांनी घेतले दर्शन। बायलांनी ओडलो देवीचो महारथ। पळया कुंकळकांडीची जात्रा। खबरो विस्तारान। काणकोणा कोसळिल्ले बिल्डिंगेचे कॉन्क्रीट कापून कुडी काडप चालूच आसा। हे काम चड करून आज सांजे मेरेन सोंपतले। आता मेरेन वट्ट 25 काडल्यात। आनीकय कांय कुडी पोंदा दिसतात। कडेचे कोसळपाक तेकिल्ले बिल्डिंगाक धक्को लायनासतना काम चल्लां। निमणी कूड मेळा मेरेन काम चलतले अशें NDRF म्हणटा। कडेच्यो मोडपाक तेकिल्ल्यो बिल्डिंगो मोडपाचेर आज निर्णय जातलो अशें PWD मंत्री सुदीन ढवळीकर म्हणटा। मात बिल्डर अजूनय पुलिसाच्या हाताक लागना। जब तक एक भी डेड बॉडी या एक भी आदमी उधर अंदर होगा डेब्रिज में, तब तक हम काम करते रहेंगे। काणकोणच्या कोसळिल्ले बिल्डिंगेचे डिगाऱ्या पोंच्यान कुडी काडपाचें काम आता फास्ट जातलें। कॉन्क्रीट कापून निवळ करपाची मशिनरी बिरेस्तारा मुंबय सावन निमणे पावली। ही खासा व्हायब्रेशन फ्री कॉन्क्रीट कटिंग मशिनरी। डिगारे कापून कुशीक काडपाचें काम बिरेस्तारा दनपारा सावन सुरू जालें। सुवाती वयल्यान आतां मेरेन 25 जाणांच्यो कुडी काडल्यात। बिरेस्तारा स्लॅब कुशीक काडटना 2 जाणांच्यो कुडी डिगाऱ्या पोंदा दिसल्यो। अधिकारी म्हणटात आनीकय कुडी मेळपाची शक्यताय आसा। ते कितलेय फास्ट जाता। एका तासात सगळी बिल्डिंग मोडपाक जाता। पूण आमकां तें करपाचें ना। आमकां डब्रीज काडपाची ना। आमकां तातूंतल्यान बॉडी काडपाची आसा। आनी तातूंत जर खंयी देवाच्या कृपेन जर थंय लायव्ह बॉडी आसा ती सांबाळून घेवपाची आसा। इतले मजगतीं बिरेस्तारा मडगांवच्या कोर्टान म्युनिसिपल इंजिनियर अशांक गांवकाराक अटकपूर्व जामीन दिलो। बुधवाराक कॉन्ट्रॅक्टर विश्वास देसायाचो अटकपूर्व जामीन अर्ज मडगांवच्या कोर्टान भायर मारिल्लो। विश्वास देसायाचो जामीन अर्ज आनी उपनगर नियोजक प्रकाश बांदोडकराच्या जामिनाचेर 12 जानेराक निर्णय येतलो। आगोंदाचो पंच सपनेश देसायान कॉन्ट्रॅक्टर विश्वास देसायाचो वेव्हार वयर काडलो। विश्वास देसाय म्हणटा का आतां कोस्टल बिल्डर हो आनी हे मॉडर्न बॉडी बिल्डिंग तितून तेणी कांयच उजार केलें ना। काम तितून खडी घातलें ना, कस घातलें ना आनी सगळी मॉडर्न बॉडी अमके लोक मेला हे सगळे लोकांक तरी खबर आसा आनी काणकोणकारांक खबर आसा आनी भायल्या आख्ख्या देशांत हें गाजता प्रकरण। आनी तेका JSIDCन तेका 1.5 कोट्याचें हायस्कुलान रिपेर करपाचें काम दिल्लें आसा आनी तें तेणी ताबडतोब बंद करचें। कारण हेतून तेणी कांयच घातलें ना जाल्यार तो थिंग म्हण कितें काम करतलो। सद्या गव्हर्मेंटाक हुस्तार तो आतां एक कांयच काम करना। कस म्हणतो कोण सांगतालो म्हाका तो दर्या कसान उजार करता म्हणून हायस्कुलांनी आनी भुरग्यां आमगेलीं भितर बसतात हायस्कुलांनी आनी हायस्कूल रिपेर कशें कोण करतलो। कोसळिल्ले बिल्डिंगेचे कडेक 2-3 बिल्डिंगो बागोवन रावल्यात। केन्नाय कोसळपाक शकतात। तांचेर अजून कांयच निर्णय जावंक ना। तांकां धक्को लायनासतना हें काम चल्लां। त्यो केन्ना मोडपाच्यो तें तज्ञाच्या रिपोर्टा वयल्यानूच कळटलें। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। काणकोणचे डिझास्टर मॅनेजमेंटाचो डिझास्टर जाला। हेल्पलायनीचेर फोन केल्यार शेणिल्ल्या मनशाची म्हायती मेळना। ते काणकोण पुलिसांचो फोन दितात। थंय फोन लायल्यार कॉल फेल येता। एके वटेया मुख्यमंत्री म्हणटा मोडूक तेकिल्ल्यो बिल्डिंगो 48 वरांत मोडटले। उपजिल्लोधिकारी म्हणटा तज्ञाचो रिपोर्ट येतकीच पळोवया। शेणिल्ल्या लोकांचे लागींच्याक म्हायती दितले जाल्यार कितले कामगार आशिल्ले ताची म्हायती ना। आता मेल्ल्यांचेर निमण्या संस्काराचोय प्रस्न उप्रासला। काणकोण दुर्घटना प्रकरणात सगळो बोवाळच चालू आसा। सरकार आनी आपत्कालीन व्यवस्थापन प्राधिकरणा मदीं कसलोच ताळमेळ ना।
पडिल्ल्या बिल्डिंगेक लागून आशिल्ल्यो हेर 3 बिल्डिंगो मोडटले अशें मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान सांगिल्लें. जाल्यार तसो कांयच निर्णय जावंक ना अशें उपजिल्लो अधिकारी म्हणटा. सगळ्यांक आपण we'll take decision and demolish that other building. I think that is the best option available. Push that building down. 2 बिल्डिंग डेमोलिश करतले अशें कितें? Actually, the structural stability assessment is that process is not completed. The moment that technical experts' advice comes to the government, we will take appropriate measures after the particular report only. तो कलेक्टर कितें सांगतलो ताका? हांव स्वता थंय उबो रावला न्हय. कितें करप आनी कशें करप हें सुद्दां कोणाक खबर ना. मशिनां हांवें हाडूंक लायल्या. I got everyone down the line. I found out, to be frank, to my sort of pain, that there was no leadership on the site. That is why Chief Minister had to stand for. It's a shame that I had to stand there for 6 hours because I was not very confident that the other team will take over. Disaster team will take over. काणकोण दुर्घटनेविशीं लोकांक म्हायती दिवपा खातीर सरकारान हेल्पलायन जाहीर केल्या. आमी ह्या नंबराचेर फोन केलो तेन्ना बेपत्ता आशिल्ल्या लोकां विशीं कांयच खबर ना अशी जाप मेळ्ळी. हमारे पास जो नाम है 25 की संख्या है. हाँ. लेकिन उसमें आप जो बोल रहे हैं वो नाम नहीं है. अपना कानकोन का पुलिस स्टेशन है. हाँ. उनका नंबर दे देता हूँ मैं आपको. हाँ. उनसे बात कर लेना और आगे पूछ लेना. 0832 26 33 357. काणकोण पुलीस स्टेशनाक फोन लायल्यार तांचो फोनच बंद आसा. बिल्डिंगे पोंदा सापडिल्ल्या लोकां विशीं सरकारा कडल्यान कांयच म्हायती मेळना अशें लोकांचें म्हणणें आसा. झारखंडच्या जयनंदन रावताची कूड व्हरपाक आयिल्ल्या ताच्या भावाक अजून कूड मेळना. ताणें मिडिया कडेन आपली खंत उक्तायली. अगर किसी का बेटा खोता है या फिर किसी का पति खोता है तो क्या गुजरता है वो तो सभी हर एक मनुष्य जानते हैं. उनका ही जो है कमाई से सारा घर जो है मेंटेन होता था और पूरा उन्हीं के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी थी. भायल्या राज्यांतल्या कामगारांच्या कुडींचेर गोंयांत वा तांच्या गांवांनी व्हरून निमणे संस्कार करपा खातीर सरकार आदार करतलो. We have asked our Superintendent of Police, Collector to help these all people to go to their native place. If they want to have a final rights in Goa, definitely government will help them in the municipality area. It is difficult to the administration to know the names of the people unless the family members have come to Goa. इतले मजगतीं थळाव्यांनी राती मेणवाती पेटोवन मरण आयिल्ल्यांक आर्गां ओंपलीं. सरकारी यंत्रणेच्या कामाचेर ते सातिस्वेत ना. इंडिविजुअली अगर एजेंसीज जो काम करे इंडिविजुअल लेवल पे ठीक है, पर बाकी एज ए टीम देयर वर्क इज नॉट एट ऑल सॅटिस्फॅक्टरी. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. गोंय विधानसभेचें भांगरा महोत्सवी वर्स सोंपलें. कला अकादमींतल्या सुवाळ्यांत पयले 4 आमदार, आज मेरेनची 9 बायल आमदार आनी बायल खासदाराचो लोकसभेची सभापती मीरा कुमारान सत्कार केलो. तिणें कोंकणींतल्यान गोंयकारांक परबी दिली. विरोधी पक्ष फुडारी प्रतापसिंग राणेन सभापतीची जाल्यार मुख्यमंत्री पर्रीकारान राणेची तुस्त करून पॉझिटिव्ह एटिट्यूड दाखयलो. विधानसभेत आमदारांनी कॅमेऱ्या परस अभ्यासाचेर लक्ष दिवचें अशें मुख्यमंत्री आनी सभापती म्हणटा. Your erstwhile Chief Minister Srimati Shashi Kala Kakotkar and the first woman member of your Legislative Assembly, Srimati Urmila Lima Letao, remain symbols of women empowerment. गोयचे नाव वट करून ल्हान जाले महान, वळखणीची देवळा जाली लांबण दिवे प्राण. रक्ताचे तेल करून रात जागयली, संसाराची शांत करून तान भगयली. धाय दिगो गायता ताचे फायचे यशोगान. Parliament, I find hardly any discussions and serious concerns can be raised about many legislations for having not really debated properly. Who is to be blamed is not my issue. Quality of legislators, particularly with the TV media focusing on the MLAs and MP, I think populistic aspect and more focus is the criteria rather than in-depth study which should be part of the legislation. In fact, I have been instrumental in raising many issues. लोकप्रिय कायदे करप, लोकप्रिय भाशणां करप, लोकप्रिय कामकाज करप हें सोपें आसता, पण लोकहिताचे कायदे करप आनी लोकप्रिय हिता खातीर वावरप हें वेगळें आसता. And try to empower
our better halves in this country. There is a movement for reservation for women's, 1/3 reservations. I do not know, it should go through in times to come. Only very few claps. Men are not clapping. The legislature plays a crucial role in the process of governance in the state. It is through this powerful forum that the people of the state are able to articulate and realize their needs and aspirations, ventilate their genuine grievances, and also redress their problems. As the supreme representative body of the people of the state, the Legislative Assembly has a great responsibility in the affairs of the state and is a vehicle that fulfills the democratic aspirations of the people. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.